आज जी साऊथ गोवा आणि नॉर्थ गोवा अशे दोन जिल्हा पंचायतीची निवडणूक आसा त्या निवडणुकेचो मगो पक्षातर्फे नाल दवरपाक आमी सगळे मगो पक्ष एक्झिक्युटीव कमिटी इन्क्लुडींग प्रेसिडेंट व्हायस प्रेसिडेंट आणि सगळे पदाधिकारी आणि तांचे मेंबर्स त्या शिवाय सगळे आमचे जे माजी जिल्हा म्हणजे आता जे जिल्हा आसा माजी जिल्हा आणि बाकीचे सगळे आज हांगा जमल्या आणि मोठ्या संख्येन जमल्या. हेतू इतलो ही जी जिल्हा निवडणूक आसा त्या निवडणुकीक अकस्मात हायकोर्टांत गेल्ल्या कारणान खुबश्या पक्षांक मतभिन्नता आशिल्ली की बेगीन जातलें की ना, पूण हायकोर्टान डिसिजन दिलें आणि 24 तासांत संबंद सरकाराच्या माध्यमांतल्यान जें कितें दिवपाक जाय आशिल्लें तें इलेक्शन कमिशनाक दिलें आणि इलेक्शन कमिशनान जी 20 तारखेची डेट डिक्लेअर केली ती डेट दवरून इमिजिएट सगळे 24 तासांत केले. त्या बद्दल त्यांचे हांव अभिनंदन करता. आता सगळे जे सीट रिजर्वेशन आसा ते सीट रिजर्वेशन जे आसा त्या प्रमाणे आणि आमी युतीत आशिल्ल्या कारणान मगो पक्ष आणि भारतीय जनता पक्षाच्या माध्यमांतल्यान जे सीट आमकां मेळटले ते सीट आमी लडोवपाचें ठरयलां आणि ते सीट आमची एक्झिक्युटीव कमिटी जी आसा इन्क्लुडींग अध्यक्ष उपाध्यक्ष त्यानंतर इतर पदाधिकारी म्हणजे सेक्रेटरी जॉईंट सेक्रेटरी त्यानंतर ट्रेजरर आणि बाकीचे मेंबर असे मिळून जी पार्लमेंटरी कमिटी आसा ती कमिटी फाल्यां आनी परत 2 दिसांत सगळे फायनल करतली आणि त्यानंतर तुमकां परत एकदा आमच्या मगो पक्षाच्या केंद्रीय समितीचे ऑफिस पणजेंत आसा तातूंत तुमकां आपोवन परत तुमकां संबोधीत करतली. तोपर्यंत तुम्ही सगळ्यांनी फक्त लक्ष दवरचें. इतलेंच मागता की सगळ्यां कडेन बरें सगळ्यांनी एका बरोबर सगळ्यां तिकेट मेळूंक शकना आमी तेंय लक्षांत दवरपाक जाय. त्या खातीर सगळ्यांनी एकत्रीत जावन प्रचार करपाची मानसिकता दवरून आमी मगो पक्ष जिचो कुलदेव आमी ज्या म्हालसेच्या प्राकारांत आसा त्या कुलदेवीच्या प्राकारांत आमी शपथ घेवया की आमी सगळे बरोबर रावतले आणि मुखार वतले.